गोंयचे 25 लाख स्क्वेअर मिटर आयज ताचे खात्यास अंडर विश्वजीत राणेन कितें केल्लें आसा, कन्वर्ट केल्लें आसा. आतां आमकां खंय तरी हायकोर्टान हे रिलीफ दिल्लो आसा 72 हेजेर धरून. आमी म्हणटात आमकां 39 नाका, अगेन आय रिपीट डेट आमकां राणे नाका. कित्याक आयज गोंयकार जो गोंयकार आपले सकाळी वता कामाक आनी सांजचो येता आनी म्हयन्याचे म्हयने कितें जोडून खाता आनी भुरग्यांक पाडटा, तेजे कडेन आयज खोपना. ही कॅनॉट, ही हॅज नो टाक. ताका टाक ना फ्लॅटाक घेवपाक. आयज सादे फ्लॅट घेवपाक गेले गोंयांत तुमी पळयात सगळे जागे काडल्यात दिल्लीकारांक विकल्या. सगळे जागे काडल्यात दिल्लीकारांक विकल्यात आनी दिल्लीकारांक विकून आयज दिल्लीकारांचे तुमी पळयात मांद्रे पेडणे खंय वचा तुमी व्हडले व्हडले बंगले जाल्ले आसा. आरांबोल येवचात, आरांबोल मरे तूं आरांबोल वचा, हो खंयचो सांकवाळ भुतानी येवपाल्या. म्हळ्यार आमचे गोंयचे जागे पळय क्लासीक एक्झाम्पल आरांबोल आनी सांकवाळ व्हडले व्हडले शाक्स येतात, बिल्डर शाक्स येतात. They can afford to take properties of 50 crores, 25 crores, and they are taking. But आयज वायट दिसता आमचे गोंयचे शेतां काबार, आमची राणां काबार, आमचे गोंय आमचे जी थ्रू हे आसा पळय आमचे ते काबार, आमचे अस्मिताय काबार जाल्ली आसा. हांव इतलें सांगपाक सोदतां. आयज हो आमचो गोंयकार, मूळ गोंयकार हो वालेरियन बाब आरांबोलचो. तुका फाल्यां एक फ्लॅट घेवंक जाय, तुका 2 भुरगीं आसात, 2 चेडे, एक फ्लॅट घेवंक जाय. तुजे कडेन 80 लाख परवडटा. एक फ्लॅट 80 लाखाक वयता. एक फ्लॅट एक बिल्ला 1.5 कोटी वयता. ना हे सगळे दिल्लीकारांक परवडटा. सो आमकां दिल्लीकाराय नाका आनी आमकां जे मिनिस्टर मंत्री आसा जे दिल्ली लॉबीक हेल्प करतात तेय आमकां नाका. हांव साद्य लास्ट सांगूंक सोदतां, आमचें गोंय आमकां जाय, आमची राणां आमकां जाय, आमचीं शेतां आमकां जाय, आमची भाटां आमकां जाय. आनी हें पळयात आयज कितलो पुलीस फोर्स दवरिल्लो आसा. हो पुलीस फोर्स कितलो दवरिल्लो आसा. कित्याक आमी गोंयकार गोंयचे आमच्या शेतां आनी भाटांक लागून झगडपाक आयल्यात. आमी आमचे पर्सनल हेतू कांय घेवन येवना. बट वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ दीस पुलीस. होम मिनिस्ट्री सीएमाक सांगूंक सोदता प्रमोद सावंत हे धमक्यो आमकां दिनाकात. आमी हे धमक्यांक न्ही खाला पडपाक ना, आमी भिवपाक ना. वी वील गो विथ एजेंडा. स्वप्नेश शेल्लेकर बाब जे आयज मुखार सरिल्ले आसा, तेणे एक किटी पेटयल्ली आसा. ताचे फाटल्यान प्रत्येक गोंयकार irregardless of his caste, religion and creed are standing here, and we will fight our tooth and nail till the last to save our Goy and Goykar. देव बरें करूं.